solves ora. Amci mona sottosta, amci casa urgota, amci tona ullasta, zoi 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 solves ora. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांची नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हाका भावा भयणीनो, आमची पोटां भरल्या उपरांत गिरेस्तकाय आनी आमच्या शक्तीचेर आमी आमचें जिवीत जियेता तेन्ना देवाचो उगडास येना, मनशांची आमकां पर्वा ना. आमचेंच व्हडपण हांव जिवीत जियेता तेन्ना सैतान खुशी जाता. म्हणटा म्हजे भाशेन म्हज्या तत्वां परवीं तुमी जिवीत जियात, देवाची तुमकां गरज ना. फातरांचो मातयेचो देव गळून हाडटात आनी आपुणूच देव जावंक सोदतात आनी मागीर निराशी जिवीत जियोंक पावता. ते इस्रायल देशाक घडलें. देवाक विसरलीं. जितली तांची बाटां बेसां वाडलीं, फळां दीक जालीं, तितली देवाक विसरलीं. आपुणूच आपल्याच शक्तीन जियोंक शकतालीं, तशें घडोंक ना. देवानूय सांगलें, तुका गरज ना जाल्यार हांव देवान परवा करूंक ना. आनी सती तांकां आसिरिया देसान गुलामपणान घातली. मागीर देवाचो उगडास करतालीं. पर्वताक म्हटलें आमचेर पळ, दोंगराक म्हटलें आमकां धांपून दवर, सैताना पासून आमकां पयस कर. देवाक आशेतालीं, पूण देवा विसरूंक ना. देवान बक्षिली तांकां आनी आपल्या थंय परतून घेतली. आनी तेचें देवाचें काम करूंक जेजू क्रिस्तान खारवे सादे मनशांक विंचून काडले. जे दुयऱ्याचेर वादळ वारें फुडो करूंक शकताले तसले मनशांक विंचून काडले. आनी तांकां देवाक आमची गरज आसा आतां. ताचें बरी खबर परगटूंक मालमता बाटा बेस आमकां ना तेन्ना देवाची शक्ती जाय. सो देव म्हणटा म्हजें काम कर. देवाक आमची गरज. सो हें मनान धरून पवित्र गूड फावो ते परी समारंभूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गन्याव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागीवान सुद्दां जांकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकलूत कर, क्रिस्ता सुख बगूंक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येता आनी तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें उलयता. इस्रायल जावंक पावलोलो एक तोकतोकीत दाक वाल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटाली तितल्यो ओदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देस गिरेस जातालो तितले ओदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओडोन वेता तसलें काळीज तांचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सोर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पवित्र फातरांचें निसणटोण कोत्तलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सोर्वेस्पराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामारियेक आपली मोजरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेताल्या फेण्या सारको. मुर्तीपुजेच्या दोंगराचें निसणटोण जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्या वेदींचेर कांटे कुंटे किर्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपोयात आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण वंपात आनी बोलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायास करात. हो वेळ सोर्वेस्पराक सोदूंक वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारोणाचो पावस घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. परतून म्हणुया, सोर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. जबाब. सोर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सोर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब. सोर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांचे प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सोर्वेस्पराचे मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गार. देवाचे राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो
आनी मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिनसांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोरदुमतांची नांवां ही. पयलो पेद्रू म्हणटा तो शिमांव आनी ताचो भाव आंद्रेय, देवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी दोण वसूलदार मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, हुर्बेवन शिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बावाळत्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामार्यकारांच्या नगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशें वचात आनी वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. सोम्याचें शुभ वर्तमान ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हाका बाबा भयणीनो, गिरेस्तकाय, पोटफुटके म्हणजे पोट भरलेले उपरांत पेल्याचो देवाचो आमकां कांयच परवा ना. आमचेंच जिवीत मौजा करून खावन पिवन इबाड करूंक, निराशे करूंक आमी आशेत हांव. आनी असले परिस्थितींत आमची सद्या आमचो देश, आमचो गांव श्रीमंत आसा आनी आमकां देवाची गरज ना. पूण जेन्ना तुवें पिडापीड आमी अनुभवता तेन्ना आमकां देवाची गरज. देवा थंय आमी धांवता. देव म्हणटा, जेन्ना हांवें तुमकां कुशालकाय दिली, दादोसपण दिलें, म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी जिवीत जियेता तेन्ना तें तुमी विसरल्या. तुमी तुमचेच शक्तीचेर तूंच देव कसो जिवीत जिवंक आशिल्ल्या आनी आतां तो सैतान तुमकां जो तुमच्या जिविताचेर पदवी दवरता तो तुमकां गुलामपणान घालतलो, हेमकोणान व्हरतलो अशें हुजया प्रवादी इस्रायला पोरजेक शिडकायता. तांकां ती परवा ना. फातराची, वायट वखदांची, बेबदिकाय, परजोळपणां करून जिवीत जियेतालीं. शेवटी तांकां गुलामपणांत वचूंक पडलें. आमी तीच परिस्थितींत आसा काय कितें? श्रीमंतकाय आमकां मेळ्ळी आसा, देवाची पेल्याची आमकां गरज ना. तर हे देवाचे बरे खबर परगटूंक, देवाचे बरें काम करूंक देव 12 जाणांक विचून काडटा. आनी ते मनीस कितें विद्वान शिकलेले व्हडले मनीस न्हय, बगर सादे मनीस जे वादळ वाऱ्याक फुडो करूंक शकतात, देवाचेर विस्वास दवरून बावळातान आपलें जिवीत आनी पोरजेचें जिवीत जिवंक ते मार्गदर्शन करूंक शकतात, तसल्या मनशांक विचून काडटा. सिमांव पेद्रू पयलो पाप साहेब जातलो, ताचो भाव आनी 2 जाण, दुसरे फिलीप आनी 4 जाण, आनी आल्फेवाचे पूत तांकां सन्स ऑफ थंडर म्हणटा. आनी जुदास इस्कारियोत
हे आपोस्तलांक विचून काडटा आनी ते जावन फुडारी आमच्या भावार्थाच्या जिविताचे. तांणी तांचें काम केलें. आतां जेजूक आमची गरज, कित्याक जे आमच्या पुर्वजांनी आमकां हे भावार्थाचें जिवीत दिलां, खुशालकायेचें जिवीत दिलां, तें फुडें व्हरूंक जेजूक आमची गरज. कसलें जिवीत जावं आमचें, आमच्या कामाच्या जाग्यांनी, घराच्या जाग्यांनी आमी देवाची बरें उतर परगटूंक देवाक आमची गरज. आनी जेजून आमकां बासायला, तो आमकां केन्नाच सोडचो ना. ताचेर विस्वास दवरून आमी जिवीत जियेलें जाल्यार सासणीक जिवीत जियोंक तो आमकां सदांच आदाराक पावतलो. गीत गावया. सी 30 पानाचो अंक 40 सी 34 पेज 42. Kansa saiba betoni otatuka kotkoti kansa saiba betoni otatuka tuje adi mokal jesu aizamchi kansa korita tuja moga tiulpan tuja moga tiekta. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं. दिसान दीस सर्गींच्या जिविताक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जवानपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची. देखून सर्व देवदूतां आनी संतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना स्वर्गी. सर्वेस्पराची नांवी येता तो सुभागी. होसाना स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरोन सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत साबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट. संसाराच्या सोडवणदारा, तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागीवंत झुजे तिचो पती बागीवंत धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताच्या ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान उतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू
आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्याच काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो कुडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. गीत गावुया D29 पानाचो अंक 60 आणि 2, D29 पेज 62. मोच्या गांवांत एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोरे कोरे सांगता तो या वाचा. मोच्या गांवांत एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोरे कोरे सांगता तो या वाचा. तुझे नाव घेता तुका मातिता काळजांता सोबी तुका वोदिता आमचे मोदेरा जेजू. मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरे सांगता तो या वाचा. मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोरे कोरे सांगता तो या वाचा. तुजो सोब आयकून तुजो मोग पळटून संतोषांचो गीत तुका वाकाणटा आमचे मोदेरा जेजू. सोमी म्हणटा कोश्टतल्यानो आनी ओजे वायटल्यानो सगळीं तुमी म्हजेशी येयात हांव तुमकां विसव दितां. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा ह्या वळत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें तर तारणाचो फळ आमकां भोगूंक मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं
आणि तुमच्या आत्म्याचो असो. सोरपदवेदार दियो बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळे आसताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगडूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरान मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय ती मागची. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाळेंत पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुज्या बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक पावता हांव. आमेन. गीत गावया F पानाचो अंक 88 F6 पेज 88.
आमी गीत घेवया A16 पेज नंबर 8 जेरुसाल्याक या. Jerusalem, Jerusalem, shar deva vostice, tak sami tvoj mirom moc spače. Jerusalem, shar deva vostice, tak sami tvoj mirom moc spače. तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. जशी तुज्या नांवाची व्हडवीक प्रिथिवीचे शिमा पावता तशीच देवा तुजी स्तुती विस्तारल्या. तुजो उजवो हात जोयतिवोन जाला. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. तुमकांय देव कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो कार्य मिसा बलिदान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसांव तशें आमचे जाणकलेचें इंतेसांव आसतली. जावं कोणें तांचे पासत मागोंक लायला, जावं कोण आपलो वाडदीस वा आपलो लग्नाचो दीस समोरमता वा आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. ही सगळीं इंतेसांवां देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां सांगता. पयले आमी आमचे काळीज देवाचे विस्वासाचे काळीज करूंक जाय. ते उपरांतूच देव आमकां दुसऱ्याच्या काळजान भावाट रोवंक धाडटा. तर खुबशे फावटी आमचे असुरता लागून आमचे पातका लागून आमचे काळीज मन देवाचेर दवरूंक ना. तर ह्या वेळार देवाची काकूत आनी भोगसणी आमचे पासत मागोवन घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. सोर पोरवेदार देवाक आमी तुका भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मली सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. तुज्या भावात्यांक संतोशान भरूंक अशें पातकाचे गुलामपणांतली तुवें सोडयलोली सासणाचें सूख भोगूंक पावूं. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उजियेस प्रवद्याच्या पुस्तकां वेदी बांदतलो. जितलोय उदक ताजो देश क्रेस जातलो तितलें उदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटोवन दवरतलो. दोशी व्हडले लेप येता तसलें काळीज
ताजें देखून आतां तातूंत हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सर्वेस्पोर ताज्यो वेदी बांदतलो आनी ताज्या पवित्र फातराचें निसंतण कोत्तलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पराची बिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाचें आमचे पासत कितें करूंक जाता? समारियाक आपले मुजरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेतालो तेन्ना फेणो सारको मुर्ती पुजेचे दोंगराचेर निसंतण जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. ताजे वेदीचेर कांटे कांटे किर्लोतले. ताज्या पर्वताक ना म्हणलेली आमकां लिपयता आनी दोंगर आमचेर पडटा. तुमकां प्रामाणीकपणान ओपून आनी बोलेपणाची पीक काडटा. ताजी पाड जालेली जमीन कामाईस कोत्ता. हो वेळ सर्वेस्पराक सोदूंक वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारोणाचो पावस घालतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात, किनोरेचेर ताजी स्तुती करात. ताज्या वचोऱ्यांच्या सगळे कडेन किर्तन गायात. ताज्या पवित्र नांवांच्या अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां सोदूच बरीच जावं. जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचेर आनी ताज्या पदवेचेर तुमचें मन दवरात आनी रात ताजी मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केलेलीं ओचोऱ्यां विजमितां ताज्या तोंडान निबाळलेलो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. ताज्या चाकरांक अब्रामाच्या पुतांदवांक ताणें विचून काडलेल्या आनी जाकोबाच्या भुरग्यांक तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमीचेर ताजी पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें रायस लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शिवर्तमान बांदून घेयात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे इसोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातिवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सोनिया. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां म्हटलें, आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळे जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोरमृतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे. जबेद्याचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोम्यो. तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव. अल्फेसाचो पूत जाकोब आनी तादेव. उर्बेवोन सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुडास इस्कारियत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन भावात्याच्या गांवांनी वचूं नाका आनी सामेरियाकाराचे नोगरांनी भितर सरूं नाका.
पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याचे सांडलोले मेंढरां सोशी वचात आनी वचून सोर्गींचे राज लागीं पावला म्हूण अशें परगट करात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां सांगता वो आमकां उगडास कोत्ता. पयले आमी एक विस्वासी काळीज घडोवंक जाय, म्हळ्यार आमचें काळीज विस्वासी काळीज जावंक जाय. हें आमी पयले वाचपान पळयता. होसेस प्रवादी इस्रायल पोजेक उगडास कोत्ता की तुमचें काळीज मोन आनीक देवाचेर ना, संवसाराचेर तुमी दवरलेले आसा वो संवसाराचे वस्तूंचेर तुमी दवरून तांकां तुमी लोबदवरलेली आसा. तुमी तें सोडून देवाचेर तुमचें काळीज मोन परत दवरात, तेन्नाच तुमचें जिवीत सुफळ वो फलादीक जातलें. आनी आमी जाणा कशे भाशेन आनी फुडें वाचल्यारूय देव केन्नाच आपले पोजेक सोडिना, तो परत परत तांकां आपणाशी हाडूंक प्रयत्न कोत्ता, उगडास कोत्ता. आमचें काळीज मोन ताचेरूच आसूंक जाय, ताचेर विश्वास दवरूंक जाय. आनी हेच कितें आमी पळयता शुभ वर्तमानान, कित्याक ताचे उपरांत जेजू हे 12 जाणांक विचून काडटा. ते आसले ताचे बरोबर आनी ताचे बरोबर आसतना तांचें काळीज मोन ते दर एका घोडेक घोडीत आसले जेजूचे उतरां प्रमाणे जेजू शिकयता ते प्रमाणे. ताचे लागून मागीर देव जेजू तांकां अधिकार दिता वचूंक दुसऱ्यांचे काळीज मोनूय बदलूंक, तांकांय ही बरी खबर दिवंक. आनी ताचे लागून आमकां ही 12 सिसांची नांवां मेळटा आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान. तर आमीय जेजूचे पाटलावदार म्हणून जियेता आनी तर आमचे पयले सुवातेर काळीज मोन देवाचेर आसूं दी आनी तो शिकयता ते मार्गान चलूंक हेरांकूय तेच मार्गान ओडून हाडूंक आमकां कृपा आनी बळ मेळ्ळो प्रमोण हे मिसांत मागुया. आमी गीत घेवया C20 पेज नंबर 36 काल्वाराचो योन. Calvarațo ion, onot baba, vedicir paharo, ata sata, ta sots mogal pon, ta betoita, ta kaek vorta, I cross mata, mogal baba, doyar dodre. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या नांवाच्या मानांक आमी भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी दिसान दीस सर्गींच्या जिविताक आमकां पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखली आमकां समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची. देखून सर्व देवदूतान सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी.
सर्वेस्पराचे नावीन येता तो सुभागी होसाना उंचरगी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सबरां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पावताचो गूड संसाराच्या सोदवंडारा तुझ्या कुसारांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरियन सिमियो आमच्या गोळणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवांशान अंतरून गेल्ल्या ते सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांचे मुखामोळ प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान झुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवले ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवांशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेचे बाळाताचे दीस घाल, आमचे कशे परमणे ताका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें बो अमोलदीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्म्याकपणी तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजें सोशिलो कोट सोडूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D4 पेज नंबर 49 आशेता काळीज म्हजें. चाकून पळयात सर्वेस्पूर कितलो मोवाळ. ताच्या गोपान आसरो घेता तो मनीस बागी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या व्हडल्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय. तो तारोणाचो फळ आमकां भोगूंक मेळूंक आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणूंक पावूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयेंत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदान वांटो घेतले खातीर. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी बारबोर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना.
हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनवती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया W14 पेज नंबर 270 म्हज्या आदाराक पाव.
test. A126, page 58, as we are gathered. A126, page 58. A126, page 58, as we are gathered. Today's Mass is offered by Elizabeth Khalko for the healing of Philomena Khalko, who is suffering from cancer. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, in today's first reading, Prophet Hosea speaks very strongly about Israel. For their hearts were divided. Outwardly, they were successful, but inwardly, they were unfaithful. And to bring out this character of unfaithfulness, Prophet Hosea is told to marry a prostitute. They trusted in their own strength, but they forgot the Lord. Yet the Lord did not abandon them. He says, "Sow for yourselves
justice. Reap the fruits of piety. Break up for yourselves new fields, for it is time to seek the Lord. Israel had gone so far away from God, they could only return from there. They could not go any further. My dear brothers and sisters, the same message is for us. No matter how far we have gone from God, God does not abandon us. It is time to seek the Lord. Let's take a moment for ourselves and see where we are in relationship with God. And what can we do to return to Him? For the times we have lived our life as if there is no God, relying on our own strength, relying on our own created wealth. Let's be sorry and say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let's pray. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy. For on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. It is the time to seek the Lord. A reading from the prophet Hosea. Israel is a luxuriant vine that yields its fruits. The more his fruits increase, the more altars he built. As this country improved, he improved his pillars. Their hearts is false, now they must bear their guilt. The Lord will break down their altars and destroy their pillars. From now they will say, we have no king, for we do not fear the Lord. And a king, what could he do for us? Samaria's king shall perish like a twig on the face of the waters. The high places of heaven, the sin of Israel, shall be destroyed. Thorn and thistle shall grow up on their altars, and they shall say to the mountains, cover us, and to the hills, fall on us. Show for yourself righteousness, reap steadfast love, break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that he may come and rain righteousness upon you. The word of the Lord. Thanks be to God. Our responsorial psalm, constantly seek the Lord's face. Kindly repeat. Constantly seek the Lord's face. Oh, sing to him, sing his praise.
Tell all his wonderful works, glory his holy name. Let the hearts that seek the Lord rejoice. A response? Constantly seek the Lord's face. Turn to the Lord and his strength. Constantly seek his face. Remember the wonders he has done, his marvels and his words of judgment. A response? Constantly seek the Lord's face. O children of Abraham, his servant, O descendants of the Jacob he chose, he the Lord is our God. His judgments are all in all the earth. Our response? Constantly seek the Lord's face. Kindly stand for gospel. Hallelujah. 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 The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother. James, the son of Zebedee, and John, his brother. Philip and Bartholomew. Thomas and Matthew, the tax collector. James, the son of Alphaeus, and Thaddeus. Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. These 12 Jesus sent out, instructing them, "Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and proclaim as you go, saying, the kingdom of God is close at hand." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, we have seen in today's Gospel Jesus calling his disciples. I would rather say he called his apostles among the disciples. The difference between a disciple and an apostle is a disciple is a learner. An apostle is the one who is sent out to proclaim the good news. So in today's gospel, he called the apostles. And in chapter 10, we have the so-called the missionary discourse. A disciple is useless until and unless he has a mission. And their mission was to proclaim the good news
of salvation. And he chose them, and also he strengthened them by giving them authority over demons and diseases. Now let us spend a moment. Whom did Jesus call? What type of men did he call? He did not call extraordinary men. The disciples he chose had no wealth, had no academic results or background. Neither they had social status. They were ordinary men. Jesus did not call extraordinary men. He called ordinary men to do ordinary things extraordinarily well. He saw in the ordinary men not what they were, but what they could become by his influence and power. And among them, I would like to stress one quality, that Simon the Zealot and Matthew the tax collectors were opposite in their ideology. But even the one who could hate each other could love each other because of the love of Jesus. I repeat, the men who could hate each other could love each other because of the love for Jesus. My dear friends, if you could come to the church and if you hate each other, you cannot love Jesus. Page 69, B9, united in one body. B9, page 69. United in one body with Jesus Christ the Lord, we bring to you our offering of bread and wine, O God. We are the meat of Christ. If we be ground in the meat of life, may we be found pure bread. United in one body with Jesus Christ the Lord, we bring to you our offering of bread and wine, O God. We are the grape of Christ. If we be crushed in the winepress of suffering, may we be found pure wine. United in one body with Jesus Christ the Lord, we bring to you our offering of bread and wine, O God. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands
for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in you we live, move, and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of eternal life. For having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in the Paschal mystery. And so with the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit to be separated from you. Amen. Amen. Page 160, S. Dear Pence, D 132. Stay
Let's pray. Grant, we pray, O Lord, that having been replenished by such great gifts, we may gain prize of salvation and never cease to praise you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Page 343, T46.